या ब्रेक लगा काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू म्हणटा सांताक्रूज एमएलएक बाबूश मनसाराताक कित्याक ही तिकेट म्हाका मेळपाक काँग्रेस तिकेट म्हाका मेळपाक बाबूशाचो हात आसा तेणें म्हाका कन्सिडर केलेलो आसा ही पार्टीची तिकेट आपूण तुका दिवन दिता म्हणून हांव ताका थँक्यू म्हणटा आनी पार्टी प्रेजिडेंट जो लुईजीन फालेरो आसा ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणी म्हजेर परत आनीक फावट विस्वास दवरलो आनी ही तिकेट म्हाका कन्सिडर करून दिली पयल्यानसान काम करीत येयल्ले भारतीय जनता पार्टीचे आनी आतां आमी लोकांक मेळपाचें काम करता घराघरांनी तितून बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी लोक सांगता खुबशीं कामां जावना ती आमी करून दिवपाक जाय सगळे कार्यकर्ते भोंवता तेवूय बरोवन घेता आनी आमी पार्टीक सांगतले बरो रिस्पॉन्स आसा आनी तेंची कामां करपाक जाय म्हणून निवडून येतले country is concerned, I would look out for the employment, and the role model would be something like in Madkai or Prior, where MGP has been working towards providing employment. एक भुरग्याक विचार, एक फॅमिलीक विचार, बाबा तुम्ही UK कित्याक गेल्या? You find out, and you know, government has failed. Which government? Both, because we had last 15 years Congress MLA ruling, last 5 years BJP ruling. Both these MLAs have failed. If you're talking about the road, then I don't think I have to do much convincing, because the road started only when the present government was in power, and it was left the way it was for almost 4.5 years. So that is where I really didn't have to tell anybody whose fault it was there for everyone to see. मुंचाक पळयचे ना, ते पार्टीक पळयतले, ते आमचे मॅनिफेस्टोक पळयतले, लोकांक ऑलरेडी गमलेले आहा मुंचाक इतले ऑल दिस टायम पीपल हॅव बीन वोटिंग लुकिंग एट पीपल्स फेसीस म्हाका ते तोंडाक पळोवन लोकांक वोट मारलेले आहा ह्या फाटी लोक तोंडाक पळोवन वोट मारचे ना ते पार्टीक पळोवन वोट मारतले चान्सीस 100% आहा म्हाजे लोकांचो जो प्रतिसाद आसा तो लोक म्हाज्या वांगडा युवा सगळे म्हाज्या वांगडा आसा आनी कार्यकर्ते सगळे जे आसा वुमन एम्पावरमेंट आख्खे जे आसा म्हाज्या वांगडा आसा आनी हांव निश्चित जिखतलो हें म्हाजें 100% गॅरंटी आसा म्हाका 2017 जो सरकार आमचो घडयतलो रामा काणकोणकर नाजाल्यार एल्वीस गोम्स घडयचो ना पूण एक कॉमन मॅन जे एक सामान्य गोंयकार हांची पार्टी जातली. We have to take the legacy ahead, and he had certain visions and some projects which he wanted to complete, as well as some new things, and I want to develop the concept. My lifetime, 50 years I am there in this field. I have elected 5 MLAs. All of them have done nothing. For that reason, I have consulted my voter and they said, go ahead. आमी केन्ना पॉलिटिक्सान नाशिल्ले, आमी सादे मनीस केन्ना स्वप्नान सुद्दां येवजूंक नाशिल्ले की एक दीस इलेक्शनाक उबो रावतलो पूण 2011 जेन्ना आमी करप्शनाच्या विरोधान आंदोलन चालू केल्लें अण्णा हजारे आनी अरविंद केजरीवाला बरोबर तो लढो आज अजुनूय चालू आसा. तेन्ना आमी उपास करताले, धरणां करताले, कॅन्डल लायट विजील करताले, पत्रां बरयताले. आज पॉलिटिक्स करता आनी आज निवडणूक लढटा. लढो तोच आसा आनी करप्शन बंद जाय म्हणसर आनी गोंय आनी भारत भ्रश्टाचार मुक्त जाय म्हणसर हो लढो चालू उरतलो. गांवचो आमच्या मतदारसंघाचो आल्दोनचो सगळ्यांचो सपोर्ट म्हाका आहा आनी आमी हे फावट आल्दोना मतदारसंघान मोगो पक्षाचो विजय नक्की करतले. प्रोजेक्ट आमी जे स्टार्ट केल्ले ह्या सरकारान पॉलिटिक्स करून लोकांकडे भुरग्यांकडे ग्राउंड्स तांचे फुडें बंद करून राजकारण केल्लें आसा आनी आज आमची जबाबदारी आसा की हे सगळीं कामां बऱ्या अर्थान बऱ्या हातून प्रोजेक्ट सगळे आमी कंप्लीट करून लोकांक परत दिवचे जे आमी प्रॉमिस केल्ले अर्दवाटे नाशिल्ले ते प्लस अदर इश्यूज वीच वी हॅव टेकन. आमी फाल्यां मॅनिफेस्टो वी वील बी लॉन्चिंग आवर मॅनिफेस्टो टुमॉरो. इन दॅट मॅनिफेस्टो वी हॅव हायलायटेड ऑल इश्यूज ऑफ वॉट वीच वील बी मेजर कन्सर्न्स ऑफ आवर पुरवरकार्स. नीज पुरवरकारांक कितें इश्यूज आसा आनी कितें आमी करपा जाय हे आमी फुडें व्हरतले. हांगा आमच्या सगळ्या कार्यकर्ते आहात मोगो पक्षाचे, त्याच बरोबर सगळे म्हापशाचे लोक आहात. तेंची एकूच म्हणणें आहा की जे 20 वर्सांत जावंक ना हे फुडल्या 5 वर्सांत जावंक जाय आनी ते आमी मोगो पक्षा मार्फत करून दाखयतले. हें उतर हांव सगळ्या म्हापशेकारांक दिता आनी सगळ्या लोकांक सांगता की ही कामां जी 20 वर्सांत जावंक ना ती आमी 5 वर्सांनी फुडल्या करून दाखयतले. म्हजें नॉमिनेशन फायल करता आनी ह्या दिन देवा कडेन जिखल्या पडून मागता. खंयची पार्टी पार्टी न्हय, आय एम इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट.
म्हाका दिसता आमी 100% जिखता म्हणून. देर इज नो प्रॉब्लम, नो डावट. एक्स MLA आनी आग्नेल आनी हांव बरोबर आसात आनी आमी बसून आमची स्ट्रेटेजी काडल्या खंय वचपाचें, कितें वचपाचें, कितें आहा तें. सो आमकां डिफरन्सीस कांयच ना. म्हाका ताणें फूल सपोर्ट दिला. तिनूय पाट सांगलें, चारय पाट सांगलें म्हाका खंयचो कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग ना. कित्याक म्हगेले म्हाका हे करतले ते म्हगेले बाणावलीचो लोक आनी सपोर्टर. म्हाका लिडर हें कोणाय म्हगेले सपोर्टर पळय, आमगे लोक पळय बाणावलीचो ते म्हगेले इलेक्शन डिक्लेअर करता न्हू. फोंडा मतदारसंघांतल्यान अपक्ष म्हणून उमेदवारी दाखल केल्ली आसा आनी फोंडेच्या जनतेक एक सक्षम असो पर्याय हांवें आज उपलब्ध केला. म्हाका दिसता म्हाका एक 14,000 मतांचे देखीक मेळपाक जाय. लास्ट 30 years आमगे नुवें डेव्हलपमेंट म्हणटा कांय जालो ना. काँग्रेस आसतना जावं आतां हे 5 वर्सां, हे 5 वर्सां सारकें पाड पडला आहा. आमगे रोड्स चोयल जाल्यार आनी आमी सारके डेजर्ट आहाय काय दिसताय. आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी माजोर्डा, उतोर्डा, बोंवलजायलो रोड सारके पेडी जालो आहाय.